Regulation of temporary status of laborers. Speaker sir, 2007 ताका हे दिला. They have given a list of people who have been employed in the forest department on details of temporary status laborer. त्यामुळे हांव ताका इतलेच एश्युरन्स दिता की येणाऱ्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर सरकार सगळे टेम्पररी स्टेटस आशिल्ले NMR कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले सगळ्या हांच्या संदर्भान एक पॉलिसी करून तांकां खंय तरी न्याय मेळचो हाज्या खातीर डिसिजन घेतले. हांव 3-4 म्हयने म्हणटा जमला जाल्यार बेगीनूय करता, पण 4 म्हयन्या भितर डेफिनेटली आमची पॉलिसी येतली. कारण भुरगे 8 वर्सां 7 वर्सां 6 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर नॉट टॉलरेबल. म्हजे कडेन येतात ते अर्दे तातलेच आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता वी हॅव टू नाव डिसायड प्रॉपरली. सम कॉम्पॅशन हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. कोणे घेतले अनेक जाण आतले 2001 न्हय ताजे पयलीं घेतलेले आहा ते. कोणेय घेव ते आमचे सरकार आसतना घेवं किंवा तांचे सरकार आसतना घेवं. म्हाका दिसता जाणें 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां काम केलां इदर एज अ कॉन्ट्रॅक्ट ताका सारकें लिगल पद्दतींच्यान खंय ना खंय तरी रिलीफ दिवपाची गरज आहा. आय एश्युअर द हावस दॅट विथीन 4 months वी वील कम आउट विथ अ व्हेरी क्लियर पॉलिसी एंड वन स्ट्रोक विथआउट मेकिंग इट अ पीस मील ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचें न करता अक्रॉस डिपार्टमेंट आमी डिसिजन घेवन विशय मेकळो करूं. But माझे इतलेच आसा की please do not consider, because they are doing the similar work when the LDC post is applied. They are doing the similar work and better work than a normal fellow, because he will take much more time in understanding what they are doing. So when these people are doing the LDC work there, Speaker sir, I only want an assurance from this Honorable Chief Minister that there will be some sort of relaxation should be done, where they should not follow in a proper procedure, because recognition has been done by this that they have been working for that particular post as a LDC, whatever it is. त्या मनशाक घेता आसतना खंयच्या पोस्टार ताका घेतलेलो हें कन्सिडरेशन आमी डेफिनेटली करतले. पण जस्ट बिकॉज ताजें क्वॉलिफिकेशन हायर आसा म्हणून कन्सिडर करपाक येना. भुरग्यांक 18 वर्सां 20 वर्सां तशेंच टेम्पररी दवरून कुसयता आमी पळय ते खंय तरी कुसप बंद जावंक जाय. आय एश्युअर द हावस दॅट दीस वील बी. बट ताज्या फुडें कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवपाक दिवचो ना तें सांगता. कॉन्ट्रॅक्टाक ताज्या फुडें घेवपाकूच दिवचो ना. फक्त टेम्पररी हें आसत लीव बीव आसत जाल्यार तितलोच कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो, बाकी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक मेळचें ना. इट मिन्स ऑल डिपार्टमेंट सेम पॉलिसी वील बी एप्लिकेबल. I have done some preliminary exercise. I have found out different types of contracts and different types of employment. So they will be all abolished and they will be absorbed properly provided they fulfill certain criteria. ना Speaker sir, फक्त एकूच, this will be for autonomous bodies, corporations, सगळे only government departments. जे कितें गव्हर्मेंटाक लागतलें ते सगळ्यांक लागतलें. आतां गव्हर्मेंटाक 7th पे लागला फॉर एग्जाम्पल. I want to inform the Honorable MLA that was 7th पे आमी सगळ्यो ज्यो पळय कॉर्पोरेशन्स आसा ऑटोनॉमस बॉडीज आसा ज्यो सरकाराच्या पयशाचेर चलता तांकां सगळ्यांक 7th पे लागू जातलो. ज्या गर म्हणजे थोड्यांनी 7th पे लायना कमिशन, थोडे जाण लमसम दिता, बट दॅट वील बी बेस्ड ऑन 7th पे. वी आर इन प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सर्क्युलर प्रॉपर सर्क्युलर ऑन दॅट, बट इट वील नॉट बी एप्लिकेबल टू ऑटोनॉमस बॉडीज which does not depend on government grant for their operation.